नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. टीएमसी एंटी हिंदूंनी बंगालातले 70% हिंदूंनी तांकां जिखयल्यात। काँग्रेसीक निर्णय घेवंक जमच ना। बीजेपीच्या कॅडरांत पडला दुष्काळ। मोगोचो दीपक हेड ऑन। टीएमसी मोगो समीकरण गोंयच्या बऱ्याक सध्या 12 सीट। सर्वे उपरांत फायनल। गोंयांत खंयचोच पक्ष सारको ना। काँग्रेस सोंपल्या। टीएमसी मोगोचें जुळणें। दीपकाची घोशणा। 13 आनी 14 डिसेंबराक ममता गोंयांत। मोगो बरोबर सीट शेअरिंगाची चड करून 13 डिसेंबराक घोशणा। वेंचणुकेची तारीख जाहीर जातनाच खंय युतीच्या उमेदवारांची नांवां जाहीर। फोंडेचो काँग्रेसीचो आमदार रवी नायक चल्लो बीजेपींत। सकाळी राजीनामो उपरांत बीजेपी एंट्री। रवी फाटल्यान काँग्रेसीचे उरले 3 आमदार। आनीकय फुडारी बीजेपींत एंट्री मारपाचे तयारीत। इत्सूक एंट्रंट बीजेपीच्या संपर्कांत। स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीस गोंयांत। पणजे रातीं उसरा मेरेन बीजेपीची वेंचणूक बसका। रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन भारत भेटेर। भारत रशिया परिशदे निमतान धांवती भेट। AK-203 असॉल्ट रायफल उत्पादन S-400 म्हत्वाचे डील तडी। सरकार गोंयकारांक हाडटा रस्त्यार। लोकांच्या धरण्याचो राजकारणी घेता आयतो फायदो। तांक आसल्यार बांदकाम मोडा मेरेन बेमुजत उपासाक बजात। आंदोलकांचो राजकी फार। बाबासाहेबाक खरो मान दिलो बीजेपी सरकारान। काँग्रेसीन फक्त ताचो वापर केलो। बीजेपीचो काँग्रेसीचेर फार। काँग्रेस म्हणटा बीजेपी पेटल्या संविधानाचे मोड तोडी। टीएमसी एंटी हिंदू पक्ष न्ही। ममता ब्राह्मण। बंगालात 70% हिंदू। थंय बीजेपीक हरोवन टीएमसी जिखली। मागीर टीएमसी एंटी हिंदू कशी? मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार हेड ऑन। टीएमसी बरोबर युती केल्या। आपय येवं येता। गोंयाक नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट जाय। काँग्रेसीक निर्णय घेवंक जमच ना। बीजेपी दुसऱ्याचे उखलता। कॅडरांत दुष्काळ काय म्हूण दीपकाचो प्रस्न। तुमचे डिक्लेरेशन येतकीर जो सगळ्यात पयलो आरोप जो सुरू जालो की तुम्ही एका एंटी हिंदू पार्टी बरोबर अलायन्स करतात म्हणून, तुम्ही या आरोपाक एंटी हिंदू कोणी ठरयल्या? कोणी ठरयल्या एंटी हिंदू? आणि आज आसा ते एंटी हिंदू न्ही। ज्याने आमकां भायर काडून दुसऱ्यांक घेतले ते एंटी हिंदू न्ही। सेक्युलर म्हणपा खातीर ममता दिदी जी आसा ती एका ब्राह्मीण पुजाऱ्याची चली। ती एंटी हिंदू कशें जावं शकता? जेन्ना 70% ऑफ हिंदू आसा थंय ती निवडून येता एब्सोल्यूट मेजॉरिटीनी एका हिंदू पार्टीच्या विरुद्ध। तुका जर भाजपा हिंदू म्हणपाचो आसा जाल्यार त्या एका हिंदू पार्टीच्या विरुद्ध जर निवडून येता ती जाल्यार ती एंटी हिंदू कशी जाता? आज तुम्ही हांगा उघडपणान सांगतात की तुमची जी अलायन्स आसा ताका आम आदमी पार्टीने येवन जॉईन जावचे आणि जावपाची शक्यता आहा। आणि ते जर जायत आसत इट इज नथिंग लायक इन फॉर गोवा। तुम्ही आज क्लियर सांगतात की ही अलायन्स ही फक्त मोगो आणि टीएमसी पुरती उरची ना, तातूंत आम आदमी पार्टी येऊ शकता, गोवा फॉरवर्ड येऊ शकता, मागीर शिवसेना येऊ शकता। आणि तुमकां दिसता की काँग्रेस ह्या इक्वेशनाचो भाग जावपाक शकता काय शकना? म्हाका दिसना शकना ना। कित्याक लागून? काँग्रेसीन आपली पत खंय दवरल्या। काँग्रेस कडेन आमी उलयताले, एकदां उलयताच 2 म्हयने कांय ना। सो कोण विश्वास दवरतलो काँग्रेसीचेर?
जो फ्रंट तुम्ही उबो करपाच्या दृश्टींतल्यान पावल मारला तो तुमकां नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट जाय. येस अँड इट वील हॅपन. यू आर व्हेरी क्लियर अबाउट. या व्हेरी क्लियर. तुमचे उमेदवार फोडपाचो प्रयत्न जालो आजूय जाल्ला. चालू आसा. एक आमचो उमेदवार मयेचो खूब प्रेशर, तोच सांगता आमकां भरपूर प्रेशर येता आपल्याचेर, आपल्याक कांयच सुचना म्हणून. आनी म्हाका सांग, भाजपाची ही जी व्हडली संघटना आसा, संघटनेंतलो मनीस उबो करचो सोडून गोवा फॉरवर्ड, MG, काँग्रेसचे लोक घेवन तुमी जे आज निवडणूक लडोवपाक सोदता, तुमकां कितें म्हणपाचें आमी लोकांनी? स्वार्थी न्ही, फक्त सत्ता जाय. खंय गेलो तुमचो कॅडर आनी बाकीचे गोश्टी? विकते घेवन तुमी पळयात निवडणूक लडोवंक सोदता. मगो TMCची सोयरीक जुळ्ळी. 12 सिटांचे सध्या थारला. फुडें सर्वे रिपोर्ट कसो कितें येता त्या प्रमाण कमी चड जावं येता. BJP गोंयांत हाडून खंय मार खालो. मगो म्हणटा गोंयांत खंयचोच पक्ष सध्या जाग्यार ना. काँग्रेसय सोंपल्या. TMC मगोचें समीकरण खंय गोंयच्या बऱ्याक. CM कॅन्डिडेटाचेर खंय रोखडीच मोठी खबर आसा. दीपकाचें शिनार. म्हणजे काँग्रेसी कडेन केली, आम आदमी कडेन केली, सगळ्याकडे तृणमूलाकडे केली. पूण जसो जसो टायम वचपाक लागलो तसो तसो आमकां एक निर्णय घेवप खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. आनी तो निर्णय आमी आज आमच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत युनियनमसली पास केला. आमी 2022 निवडणूक तृणमूल काँग्रेसा बरोबर एलायन्स करून वता. जो कोण आमकां आमच्यो मागण्यो मान्य करता त्याचे बरोबर एलायन्स करप अशें आमी ठरयिल्लें. आनी त्या खातीर आमी आज तृणमूल काँग्रेस कडेन एलायन्साचे टॉक आमी आज चालू करता. आमचे आनी तृणमूलाची तर युती जाली आसत जाल्यार काही पक्षय बी आनीकूय पार्टी बऱ्यो पार्टीन आमकां मेळपाची शक्यता आसा. जें कितें आमी 5 वर्सां भोगलें, 2017 आमी सरकार केल्लें, मगो पक्षाच्या पाठिंब्यान सरकार जाल्लें. त्याच्या नंतर ह्या पक्षांनी कितें कितें मगो पक्षा खातीर कितले त्रास केले, मगो पक्ष सोंपोवपाचो कितलो प्रयत्न केलो, ह्याची सगळी जाणीव आमी दवरिल्ली आसा. आमची 12 जागा आमी सांगितलेल्या आहे, त्याची आमची चर्चा चालू आहे. पण आम्हाला वाटतं की हे 12 जागा आम्हाला मिळणार. काँग्रेस गोव्यात कुठं आहे आणि काय आहे कोणाला माहीत आहे का? सध्या 2 आमदार आहेत, ते केव्हा एक आमदार परत कुठं जाणार आणि एक उरणार, आणि तो एक उरणार की नाही याची स्वास्थ्यची कोण देणार? भाजपाला आणि काँग्रेसला बाहेर ठेवणं हाच एजेंडा आहे. ते गोंयांत कितें जाय तें जातलें. TMC कितें आसूं थंय, हे गोंयांत कितें जाय तें कितें तें जातलें आनी तें आमी MG करतले. तें आमी 15 जानेवारी पर्यंत करतले. And you will get a very good news about that. आम्ही भाजपाला 1999 मध्ये हात देऊन आणलं गोव्यात. त्या भाजपाने मगो सारख्या पक्षाला कुठं नेऊन ठेवलं? मगो उपरांत TMCने पत्रकार परिषद घेऊन MGP TMCची युती जाहीर केली. कोण मुख्यमंत्री जातलो, सीट शेअरिंग कशें ताचो निर्णय खंय अजून जाल्लो ना. TMCची मुखेली ममता 13-14 डिसेंबराक येता. तीच कितें तें थारायतली म्हूण गोंयची वेंचणूक मुखेली महुआ मोइत्रा सांगता. वेंचणुकेची तारीख जाहीर जातनाच उमेदवारांची नांवां जाहीर जातलीं. आज का जो परिस्थिति है, बंगाली में हम कहते हैं वर्तमानी अवस्थान. Today is what matters, the today and now. And today and now, the MGP and TMC are together to fight this election. बीजेपी सरकार जाने वाली है, ये हमें बता सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं. Our chairperson is coming here on the 13th and the 14th, as you know. So she, as the chairperson of the party, will be announcing all the modalities of the election on the seat sharing and all of that going forward. This is not a merger, it's an alliance of like-minded parties where the need of the hour today is to get rid of the BJP. So in order to get rid of the BJP, this is the best scenario that Goans could possibly ask for. And our chairperson will decide all the modalities of the seat sharing and all that going forward. Very soon. सुदीन ढवळीकर वो खऱ्यांनीच बरो एक राजकारणी. सुदीन आणि हांव बरे मित्र अशें कांय ना.
हय मेळ्ळो एडवायस घेवपाक मेळ्ळो हांव तेजे कडेन हांव सिनियर राजकारणी न्हू सो सीट शेअरिंग आनी सिटांचे बद्दल जे आहा न्हू आमची जी अध्यक्ष येतली ती ठरयतली फुडल्यो गजाली आयज कित्याक तुका तुमी सॅक्रिफायस करपाक रेडी बीजेपी करपाक मजा आयक सांगता Why are you जो putting words in his जिंकतलो mouth? जो जिंकतलो पळय तेका सीट मेळटले सर्वे MGP करता सर्वे आयपॅकूय करता She's coming on the 13th, 14th. So by that time, we should be able to give her. Huh? The first, so in Trinamool Congress, the list is always announced the day the election commission announces the results, announces the election. फोंडेचो आमदार रवी बीजेपींत चल्लो म्हूण कन्फर्म सकाळीं सभापतीक राजिनामो उपरांत बीजेपींत ऑफिशियल एंट्री रवीच्या इंडक्शनाक बीजेपीचो गोंय प्रभारी वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीस गोंयांत रवीच्या एंट्रीन काँग्रेसींतल्यान बीजेपींत वचपी आमदारांचो आंकडो 13 रवी फाटल्यान काँग्रेसीच्या 17तले तिगूच आमदार उरले काँग्रेसीन आदींच रवी कडेक काडला 2008 पणजे पुलीस स्टेशनार हल्ल्याचे केशींत 28 आरोपी निघाल्ले आव्हान याचिकेचेर हायकोर्टान निकाल दिल्या उपरांतूच फुडली सुनावणी घेता म्हणून म्हापश्यां स्पेशल कोर्टान स्पश्ट केलां म्हापश्या कोर्टांत सोमारा जाल्ले सुनावणेंत ताळगांवचे आमदार मंत्री जेनिफर मोन्सरात आनी कांय आरोपी आशिल्ले बाबूश पावलो ना हायकोर्ट ह्या सप्तकांत निकाल दिवंक शकता The matter was in the High Court and it's been kept for orders. So the Honorable Session Judge has said that it is going to take up the matter only after the High Court decides. Now the decision of the High Court is not been announced yet as to when it will be delivered, but it could be given any time this week. So after that happens, the court will again issue notice to the accused depending upon what's the result at the High Court. आनीकय फुडारी बीजेपींत एंट्री मारपाचे आसात इत्सूक एंट्रंट बीजेपीच्या संपर्कांत आसात म्हूण गोंयचे बीजेपीचो वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीसय उलयला निकतेंच मुख्यमंत्र्यान 10 जाणांचें शिनाल दिल्लें फडणवीस सांजे गोंयांत पावलो बीजेपीची वेंचणूक समितीची म्हत्वाची बसका पणजे हॉटेलांत राती उसरा मेरेन चलताली आजी माजी आमदार कोर कमिटी आमदार मंत्री बसकेक आशिल्ले काफी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में आज भी कोई इलेक्शन कोई टच में है सर होने वाले कुछ और होने वाले आज भी होने वाले आज कल में एक दो कोई हो जाएगा सर कितने लोग सर टच में है बीजेपी के काफी लोग हैं काफी लोग आने वाले हैं अब चिंता मत करिए अच्छे से लोग आएंगे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन सांजे भारत भेटेर पावले 21वे भारत रशिया परिशदेचे निमतान तांची एका दिसाची धांवती भारत भेट सांजे नवी दिल्लीत पावले उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी पुतीन हांचे हजेरेंत द्विपक्षीय रणनीतीक आनी व्यापार चर्चा जाली दोनूय फुडाऱ्यांची एकामेका बरोबर एकोडी चर्चाय जाल्या ही भेट आटपून रातोरात पुतीन परत रशियाक पुतीन हांचे भेटे निमतान भारतांत AK-203 असॉल्ट रायफल उत्पादन प्रकल्प आनी S-400 डील तडीक घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावत प्रुडंट Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. दाबोळे एक्सिडेंटांत 19 वर्सांचे मणिपुरी चली आगताक सोंपलें ड्रायव्हर धरून 2 जखमी ते चली कलिगा बरोबर एअरपोर्टार वताले सुत्रां सांगता त्या प्रमाण गाडयेच्या ड्रायव्हराक दोळो लागलो ताणें गाडी पार्क केल्ल्या ट्रेलराचेर मारली दोगांय एका स्टार हॉटेलांत इंटर्नशीप करपी
चिखलेचो उपसरपंच म्हणटा त्या वाठारांत ॲक्सिडेंट वाडल्यात. रस्त्या कडेक मोठे ट्रक ट्रेलर पार्किंग करतल्यांचेर ॲक्शन जाय. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट केल्ले की बाबा हे ट्रेलर आतां पार्क आसता पळय तेंचेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान 2-3दां तांकां नोटीस काडलो, तांकां काडपा लायले, पण अगेन एंड अगेन ते लायतात ते एक्चुली. 2-3 वर्सां पयलीं आमचेच सेम एक ट्रक पार्क आशिल्लो, आमचो 2 लेबर फाटल्यान मारून एक्सपायर जाल्ले. आतां काल रातचे सुद्दां सेम केस जाल्ली. ट्रॉलर पार्क आशिल्लो आनी थिंगा फाटल्यान येवन ते क्रेटा एक्सिडेंट जावन ते चेडूं मेले एक. अशे खुबशे केसीस आहा जे हायवेच्या सायडीन पार्क आसता व्हेकल तेजे फाटल्यान येवन मारून एक्सपायर जाल्ले. लास्ट 6 months बॅक हांगा डॉमिनोजचे मुखार थिंगाय सेम एक्सिडेंट जाल्लो. हांव मागता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑर ट्रॅफिक पुलिसा कडेन की हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें. ऑल द ट्रान्सपोर्टर्स तेंचे कडेन स्पेसिफीक पार्किंग आसपा जाय. अशें रोड सायड पार्किंग अलाउड ना. Companies booking these trailers, they should provide the parking space, or they should see where space is available and hire it out or buy the place and have the parking done there. Why should they park on the roads? Even organization like MPT, all the trailers which go to MPT, all the big trucks are parked on the road, on the main highways. This thing is not done. I am going to ask the police as well as my department to launch a drive where keep on booking them so that they don't feel it is economical to park on the road. पाळी साखळे गुदावांतल्यान स्फोटकां चोरपाच्या प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी 3गांक उखल्ले. आता मेरेन 95% स्फोटकां तांचे कडच्यान जप्त केल्यात. प्रितेश गावडे चोरपी, ताणें ती गौरेश सांगोडकार आनी कृष्णा गांवकाराक दिल्ली. नुस्तीं मारूंक स्फोटकां चोरलीं म्हूण आरोपीची कबुली. स्फोटकां सारकी सांबाळून दवरुना म्हूण गुदावांचो मालकय आरोपी. सरकार आपल्या कर्मांनी गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा आनी बाकीचे पक्ष लोकांच्या धरण्याचो आयतो फायदो घेतात. धरण्या उपासाचेर राजकी भाकरी बाजू नाकात. खऱ्या आसत जाल्यार बेकायदेशीर बांदकाम मोडा मेरेन उपासाक बसात म्हूण उपासाक बशिल्ल्यांची चॅलेंज. आपाचो पालेकार म्हणटा 5 दीस उपास नितळ भावनेन केला. कोण कितें म्हणटा फरक पडना. आयज 13 दीस आणि मदीं सरकारान कितें तरी नाटकां करून डेमोलिशन काडलां, हें केलां तें केलां, सगळे तेंच्यांनी आतां सांगलें आमकां. पूण एट द एंड ऑफ द डे आमकां हांगासर फुडें वयता हें कांयच दिसना. फुडें एकूच वयता हो आमचो हंगर स्ट्रायक. पॉलिटिशियनांनी गोंय काबार करून सोडला, सगळें सोंपयलां पॉलिटिशियनांनी आख्खें. आनी आयज गोंयकार रस्त्यार येयला ह्या पॉलिटिशियनांच्या ह्या हलगर्जीपणा खातीर. हांगा येवन पॉलिटिकल मायलेज घेवन ही सत्याची भुमी, सत्या खातीर येवपाचें जाल्यार हे पॉलिटिकल मायलेज कसली पॉलिटिकल मायलेज घेवपाची आहा? कितें पॉलिटिकल मायलेज घेता जाल्यार बसा मरे, कंटिन्यू बसा हांगासर. पण हांवें बॅनरां मारूना. आफ्टर 5 दीस हांव घरा गेला. 2 दीस लागले रिकवर जावपाक. इवन दो it has a problem, it affects body, I am still not perfectly fine. सो पॉलिटिकल मायलेज सुद्दां घेवन जाल्यार सगळ्या पार्टी येवन घेया मरे पॉलिटिकल मायलेज हांगासर. कितें गोंयकार म्हणून सपोर्ट करा मरे तांकां. तुमच्या पार्टीची प्रमोशनां करपाक बरें भोंवतात मरे सगळे कडेन. आयज सगळे बिजी आहा. कोणाक डावट घेवपाक जाय पळय तांकां घेवनी. नाव लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डेमोलिशन. हांगासर जे गोंयकार कोण बसल्यात न्हू, कितें उपोशणाक बसल्यात तांकां तुमी कोण पळोवपाक येयनात. हांवें गोंयच्या सायबा समोर 5 दीस सिन्सियरली जें केलां ताजो रिजल्ट म्हाका फेस्ता दिसा मेळ्ळो. बाबासाहेब आंबेडकराच्या वावराक खरो मान सन्मान दिलो तो खंय बीजेपी सरकारान. काँग्रेस आनी गांधी परिवारान फक्त ताच्या नांवाचो वापर केलो. ताका राजकी मळारय वयर सरूंक दिलो ना. आंबेडकराचे 66वे पुण्यतिथीक बीजेपीचो फुडारी सी.टी. रवीचो काँग्रेसीचेर फार. काँग्रेस म्हणटा बीजेपी बाबासाहेबाच्या संविधानाची मोड तोड करूंक पेटल्या. कांग्रेस अम्बेडकर जी के साथ दुर्व्यवहार किया था. उनका ताकत के अनुसार न्याय नहीं मिला. आज जे सरकार आम्ही पळयता त्या सरकारान जे कॉन्स्टिट्यूशन बद्दल जे आमच्या संविधाना बद्दल त्यांचे काय ना. सरकार असा म्हटल्यार संविधान आमचे ना तरी. मोदी जी आने के बाद अंबेडकर जी का पंचधाम पंचतीर्थ के नाम के डेवलप करके
सही न्याय देने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब के संविधान की जो रक्षा की है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। स्वयं डिक्लेयर किए भारत रत्न प्रशस्ति श्री जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी खुद उनके डिक्लेयर करके स्वयं भारत रत्न नामांकित किए। कब दिए अंबेडकर जी को? अंबेडकर जी को दिए अटल जी प्रपोजल करने के बाद 1989 में। लेकिन आज समय ऐसा है पिछले 7 साल से कि बार बार ये भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करते हैं। आज कांग्रेस के लोग, बहुत लोग अंबेडकर जी के बारे में प्रशंसा करता है। कारण एक ही है, कारण अंबेडकर का छवि आज का दिन बढ़ गया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार अनेक मंचों से बोलते हैं कि जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक ये बाबा साहब के संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे। गोवा में भी भाजपा दलित परिवारों को मदद करते करते उनका समानता का सपना पूरा करने का काम इधर भी डॉक्टर सावंत का नेतृत्व में हो रहा है। गोंयच्या तरणाट्यांनी बीजेपी सरकाराच्या नोकऱ्यांच्या फटाश्यांचेर चड लक्ष दिवचें न्ही। बीजेपी फक्त फटिंगपणां करता म्हूण मोगोचो फोंडेचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकाराचो आरोप। 10,000 नोकऱ्यो खंयच्यो? सरकारान फाटल्या 6 म्हयन्यांत कितले जॉब दिले ते खंय सरकारान जाहीर करचे। बीजेपी आणि फोंड्या डेव्हलपमेंट जायना, पयली गजाल। दुसरी गजाल, फक्त कार्यकर्त्यांक आमिषा दाखोवपाचे, तांचे कडेन फटिंगपणाचे खेळ करपाचे, तांकां पयशाची ऑफरी आनी जॉबाची ऑफरी दिवपाच्यो, हे सगळे बीजेपी कडल्यान फसवणुकाचे धंदे चालू आसात। सो म्हाजो रिक्वेस्ट फोंड्याच्या आनी गोंयच्या सगळ्या युथांक की आतां बीजेपीची एक नवी चाल चालू जाल्ली आसा की आमी 10,000 जॉब दितले आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट लेटरां दिवन तांची सुरवात अशी आसा की हो मोठो स्कॅम आसा जॉबांचो। फक्त फॉर्म भरप, फॉर्माचे पयशे घेवप आनी अजून पर्यंत कितले जॉब दिले गव्हर्मेंटान, कितले लागले लास्ट 6 म्हयन्यांनी गव्हर्मेंटान आमकां सांगचे। आनी हांव सगळ्या युथांक एक रिक्वेस्ट करता की हे आतां तांच्यांनी बीजेपीन खंय तयारी केल्या की लेटरां काडपाची आनी लेटरां दिवपाची की आमी जिखून आयले की तुमकां जॉब मेळटले। खंयच्याच भुरग्यान ह्या गोश्टीचेर बळी पडना आसतना पयली कन्फर्म लेटर हातान घेयात, तुमी काम करात, बीजेपीक जॉब मेळ्ळ्यार कांयच प्रॉब्लेम ना। या तुम्ही काम करूय नाका, ते काम करा, ते पर्सनल डिसिजन तुमचे, पण जॉबाच्या आमिषाचेर कोणूच बळी पडू नाकात। कित्याक काल म्हाका भुरगे थोडे मेळ्ळे आनी ते भुरगे सांगपाक लागले की सर आमकां सांगल्या जर जॉब जावना जाल्यार इलेक्शनाच्या पयलीं तुमकां चीफ मिनिस्टर लेटरां तरी दितलो। भाजपाचे कार्यकर्त्यांचेर खंय भाजपाच्या लिडरांचो विश्वास ना म्हणून तांकां भायले सगळे विकते घेवचे पडटा सुटकेस बिझनेस करून। आज अशें जाल्यार की इतले निश्ठावंत कार्यकर्ते भाजपा कडेन आसून सुद्धा तांकां भायले कॅन्डिडेट विकते घेवचे पडटा, ते फोंड्या आसूं या गोंयान आसूं। मिलिंद पिळगांवकारान मयेचे यूथ ऑफ युनिटी डान्स पंगडाक घेवन दवरिल्ले डान्समय डान्स सर्तीक बरो रिस्पॉन्स। मये पयलेच फावट डान्स सर्तीच्या ऑडिशनाक 100 वयर एंट्री आयल्यात म्हूण पिळगांवकार सांगता। पार्टिसिपंट थारायल्ले वेळे आदींच हाजीर। 18 डिसेंबराक ग्रँड फिनाले। ते यूथ ऑफ युनिटीन एक कॉन्सेप्ट दिलो की सर आमी सोलो डान्स कॉम्पिटिशन करूया। आमी सोलो डान्स करतले जाल्यार 7 पंचायतीन लोक येतले, पार्टिसिपेट आमचे इतले जातले जाल्यार तेंचो कॉन्फिडन्स आसलो की आमकां 100 परस वयर एंट्री मेळटल्यो। एक कॉम्पिटिशनूच उरोंक ना, हो एक इव्हेंटूच उरोंक ना। आतां हे जो पूल आसा पळय, आमी जो 10-20 आतां जे काडटले हे आमकां 100+ पार्टिसिपंटांतल्यान आमी काडटले। सो इट इज एन अचिवमेंट बाय इट सेल्फ की पार्टिसिपंट आमचे ऑर्गनायझर पावल्या तेन्नाच पार्टिसिपंट पावल्या। पार्टिसिपंट्सांचे परफॉर्मन्स हांवें पळयला
आनी ते परफॉर्मन्स पळोवन हांव एक सांगूं शकता की हो जो 18 तारखेक जो ग्रँड फिनाले जातलो हातुर्ले स्टेडियमाचेर हातुर्ल्या ग्रावंड सरकारी शाळा जी आसा थंय तेका परफॉर्मन्स जे आसतले पळय इट वील बी पार एक्सलन्स. सरकाराचे फुकट उदकाचे स्किमीची देमायज बिलां. उदकाची बिलां अकस्मात हजारा वयर येवंक लागिल्ल्यान वास्को दाबोळे वाठारांत थळाव्यांचो बोवाळ. निकतेच खंय तरी खंय 4 पयशे जमपाक लागिल्ले. तातूंत ही बिलां. दाबोळेकारांचो PWDचे AE घेराव. सरकाराचें फुकट उदक म्हणटा तें हेंच काय म्हूण प्रस्न. AE म्हणटात नवे टॅरिफा प्रमाण बिलां सारकीं आसात. 18,000 बिल व्हेरी गुड 4,000 येयला सर म्हाका आनी म्हजो गोन आसा हांव कशें पेड करतलें सर प्लस लायटीचें बील येतलें सर हांव कशें भरूं सर. ते थोड्या जाणां बिल पळयलें हांवें तितून कितें आसा की खूब जाणांली 50 क्यूबिक मिटरा वयर मंथली कन्जम्पशन आसा आनी आमची न्यू नोटिफिकेशन कितें सांगता की 50 क्यूबिक मिटरा वयर जर मंथली कन्जम्पशन आसा 25 रुपया फ्लॅट रेट आनी हो 25 रुपया बसयलो तो सुद्दां आमी स्टडी करून बसयल्लो आसा. 18,280 तीग जाण घराको रावल्यार कितू बिल येवपाचें उदकाचें 8,000 बिल तीग जाणांकू. दुसरी पॉसिबिलिटी कितें आसा जर कोणें जर भाड्या दवरलें एक घरा वयर 2-3 घरां 3 हें सांगनात तेंय विचारलें तांकां तशें जर आसा ऑटोमॅटीक 50 क्यूबिक मिटरा वयर वता आनी तांकां 25 रुपया लागता. आमी लास्ट फायनल डिसिजन ताका दिला टायमींग दिना ते डेडलायन मागिला आमी तो 10 तारीख म्हणपाक लागले. आमी ताका आनी 2 दीस एक्स्ट्रा दिला आनी ताका सांगला तुमी 13 तारखेर मंडे 10 आमी हिंगा येतले. तांकां कितें सांगलें हांवें तुमी एप्लिकेशन दियात हांव इंडिविज्युअल स्टडी करता. ते थंय आयकोपाक तयार ना. ते म्हाका इन्सिस्ट करपाक लागले की रायटींग दी की आपूण हें करता म्हणून ते हांवें सांगलें हांव ऑफिशियल प्रोसिजर प्रमाणे कितें आसा तें करूंक शकता जाल्यार हांव हायर ऑफिसरा कडेन उलयतां. मयेचो आदलो आमदार अनंत शेटाचो भाव प्रेमेंद्र शेटाक BJP उखलपाच्या तयारेंत म्हूण बोवाळ. दिवचले भंडारी समाजाचो BJP सपोर्टर गट चाळवला. मय रुपेश ठाणेकार बरें काम करता ताका तिकेट दियात म्हूण मागणी. मय भंडारी समाजाच्या कॅन्डिडेटाक तिकेट मेळना जाल्यार सगळ्या दिवचल तालुक्यांत BJP विशीं खंय विचार करचो पडटलो. तुमचे उमेदवार फोडपाचो प्रयत्न जालो आजूय जाल्ला चालू आसा. एक आमचो उमेदवार मयेचो खूब प्रेशर तोच सांगता आमकां भरपूर प्रेशर येता आपल्याचेर आपल्याक कांयच सुचना म्हणून. असो जर आमकां एक कॅन्डिडेट मेळत रुपेश ठाणेकर हेजे भशेन जर एक कॅन्डिडेट आमकां मेळत नाल्यार आमकां खरेंच म्हाका दिसता की आमी वी फील प्रावड अबाउट इट की आमकां एक मयान कॅन्डिडेट जावं असो आनी तो भंडारी समाजाचो आनी हितून भंडारी समाज असल्या कारणान आमकां इतले आमचे भंडारी समाजाचे लोक आसा तरी पूण आमकां अजून भंडारी समाजाचो आमकां कॅन्डिडेट मेळना जावं एक मंत्री मेळना ते आमकां खूब वायट गजाली. हें कितें जाल्लें अशें पूण ताका लागून आमकां असो विचार करचो पडटलो की आमकां जर हे नेतृत्व मेळना आमच्या भंडारी समाजाक नेतृत्व मेळना जाल्यार आमकां विचार करचो पडटलो. आमी BJPचे कार्यकर्ते आमी इतलें काम केलां BJP खातीर की आमकां हे खेपेक विचार करचो पडटलो. मयेन आमकां विचार करचो पडटलो की आमी कितें करतले ते. मयेच न्हू तर आमकां डिटेल तालुक्यान सुद्दां विचार करचो पडटलो. ज्या जाग्यान आमचे सगळी कडेन भंडारी समाज आसा तांकां आमकां लागीं करून आमकां खंय तरी एक वेगळें पावल आमकां घालचें पडटलें. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2य डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.